आयज डिमांड तुझे फ्रेंडाचो डिमांड आहा आयज खूपशे विषय कोण ना Okay. Assembly. Everybody is a friend. Everybody on the other side is an enemy. काल issue खूप येयले as far as online gambling, मटका legalize करपाक थोड्यांनी मागले. So overall, what is your say on all this, both this issue? See, online गेमिंगाचो इशू आमचे पक्षान हाडिल्लो. Online gaming कित्याक जाता? Because it is advertised. Who is advertising it? Somebody is advertising it in Goa. आता बेती wants to. बेती तुका येदे व्हडले आहा बेलाजियम. So casino म्हणून बरोवंक ना. But it is online gaming. It's a casino from Sri Lanka. Advertising in Goa. These are all violations of that Rule 12, Section 12 of the Goa Gaming Act. So the point is, government is not sincere, and there appears to be somebody is in league with those doing online gaming. If online gaming is banned in Goa, how is it being advertised? So the first thing I asked Ashwin yesterday was, dismantle all the holdings. Advertisement also बंद करा पहिले. जेन्ना ही गोष्ट अवेलेबल आसा म्हणून कळटा तेन्नाच तरी ताजो खूब जाता न्हू. आतां ती वस्तूच ना म्हणून जर पळयली जाल्यार सडनली ताजेर इश्यू जावचो ना. कळ्ळें तुका. सो दॅट इज माय स्टेटमेंट. आणि मडक्याचे वडील मडको सगळ्याक चलता आणि तेजेरूय सेटिंग खूप आहा म्हणून आयकतात. मडको म्हणटा तो कॉमन मॅन्स कॅसिनो जाला आनी इट इज एक्झिस्टींग फॉर अ लॉंग टायम. नवी काय नसते खूप तेप जालो मडको आहा. मडक्याक आतां मडक्या परस फस्ट ह्यो वस्तू आयिल्ल्यो आहा. कळ्ळें तुका न्ही. मडको ते लिगलायज करतले तुका दिसता हे लिगलायज करताय. उलोवन कितें फायदो. तुमकां दिसता लिगलायज करपाक जाय अशें. लिगलायज केलें जाल्यार तुमी जॉब जीएसटी लावतले. जीएसटी लावन कितें उरता. So, see the implications of it. It is now becoming a part of the economy. As far as ताजेर एक दीस बरें चिंतया. म्हाका ते बारीक मनशाचे पोट मारपाचें ना. हे पयलीं नोकऱ्यो दिवंक शकना. मायनिंगाचें आनी स्टार्ट केलां म्हणटा भायले लोक येवन मायनिंग सगळे लेबररांक घेतात. स्थानीक गोंयकार आहा ताजे अश्युअर्ड एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन दिनात. सो आतां मोडको वतलो आनी हांगा एकलो कोण तरी भायलो येतलो आनी तो चलयतलो. जीएसटी लावन. आयज जे डिमांड आहा पळय फॉरेस्ट आहा टीसीपी आहा तेजेर फॉरेस्टाक रानांक उजो बिजो लागलो तेजेर कितें आहा विशय. क्वेश्चन येता. क्वेश्चन येवचे पयलीं ताजेर उलोवप सारकें जायना. तो क्वेश्चन येतलो आनी तुमी तें लॉजिकल आनी टायगर रिजर्व येतलो. टायगर रिजर्वाचो म्हाका क्वेश्चन ना. फॉरेस्टाचो आहा. इट्स कनेक्टेड. फातोर्डा सिच्युएशन कशें आसा एज फार एज एम्स आनी इतले दीस पावस पडला. फातोर्डा सिच्युएशन तशें वायट ना. गव्हर्मेंट बिल्डिंग एवरीवेर द गव्हर्मेंट बिल्डिंग इज शेकन. मेनली ऑन अकाउंट अ लिटल बीट ऑफ टॉरेंशियल थिंग क्लायमेट चेंजा खातीर सडनली पावस पडिल्लो. रस्ते बिस्ते तशे म्हजे रस्ते ऑल आर हाय क्वॉलिटी. ते कितें नवें केलां तें सारकें दिसपाक ना. हे सरकारान तें कितें केलां तें सारकें ना. बट अदरवायज थिंग्स आर ओके. पावर आउटेजीस जाता. एक अंबाजी आनी बोंडा म्हणटा तो हांवें इश्यू मिशनाक काडिल्लो. बाय एंड लार्ज फातोर्डा बरें आहा. पूण मडगांवां एक सारकें व्हडलो इश्यू जाल्लो. रस्त्यांनी मदीं फावंटन येता. फावंटन ऑफ सिवेज इन मारगांव. मडगांव म्हणटा कमर्शियल कॅपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मडगांवचे म्युनिसिपालिटी सकयल फुटपाथाचेर डोमिनोज म्हणटा ते फेमस रेस्टॉरंटाचे ऑपोजीट खूब भायर जाता. म्हणपाक दिसता म्हाका आनी दीस इज द न्यूज इन द गोवन टिवी. कंटिन्युअस म्हणजे वयल्यान ते करता ते डायरेक्ट येता. 10 to 15 मिटर्स हांवें कॉबलर करून दिता. ते कॉबलर दिसता ते थंय दिसता. ही स्थिती कितें. आनी ही म्युनिसिपालिटी मेळपा खातीर आपल्या हातान घेवपा खातीर गव्हर्मेंटान कायदो बदल्लो आनी थंय तांच्यान इतलें पळोवंक जायना. एटलिस्ट टॉयलेट बंद करा. थंय तुमी ते हे हाडात बरें कसले ते पोर्टेबल टॉयलेट ते हाडून वापरात. हांचोच भायर सरता तो. आनी रायट इन द हार्ट ऑफ द सिटी काम आनी म्युनिसिपालिटी सामकें प्रेस्टिजियस बिल्डींग इज लिकींग. ते कितें कापोत्यो लायल्या. पेपर भितर आहा ते सगळे हे जाल्या. सो मडगांव म्युनिसिपालिटी डॉग्स आफ्टर इट हॅज चेंज इट्स अफिलिएशन. केन्ना आयकल्लें तुवें म्हजे कडेन म्युनिसिपालिटी. हॅव यू हर्ड ऑफ दीस टायप ऑफ फर्स्ट टायम दीस थिंग्स कम आउट.
सप्तकोटेश्वर देवळाचे लिकेज सप्तकोटेश्वर देवळाचे लिकेज जाला सी वन थिंग इज सगळे हातून लिकेज येवची हांवें काल कोर्टाची सांगता हांगा एसेंब्लीन पळयात एसेंब्लीन दिश्टी पडटा सो लिकेज जावंक शकता सप्तकोटेश्वर देवूळ हांवें जेन्ना दिल्लें आय कॅन टेल यू विथ 100% एश्युरन्स तो जो वास्तुविधान कन्सल्टंट ताका दिल्लो ताजो तो कुलदेव पयशे घेवपाचे सोडूच पयशे ताका मेळूंक जाय म्हणून आमी सामकें स्पेशल ताका हें दिल्लो म्हाजे मागीर मंत्री चेंज जालो बाबू कवळेकर मंत्री जालो आनी तेन्ना तें काम स्लो जालें तेन्ना थंय कितें गेम जालें जाल्यार म्हाका खबर ना विच इज लिडींग टू लो क्वॉलिटी ऑफ सर्विस वन थिंग आय कॅन टेल यू दॅट माय whole commitment to the temple is more not only because of its historic value but also because it is my own kuldev. So थंय आमचे गांवचे न्ही सरकारा कडेन हांव मागता इन्वेस्टिगेट करताले करा कोण कितें आहा तें कळटलें आनी तूं जाल्यार रूल करून कांय नाच बट सर्टनली ताजेर कितें इरिपेरेबल डॅमेज जावंक दिवं नाका आज बरे भशेन केल्ली वास्तू ती राखपाची गरज आसा